svåra så vidare. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमच्या जिवितांत कितलेंय बदलो येता, कांयच थावें ना जायत, पूण एक वस्त मात सदांच थावी आसता आनी ती म्हणल्यार मरण. मरण कोणाकूच चुकना. सोगलीं आमी एक दीस जेन्ना आमचो वेळ येता तेन्ना आमी सोगलीं मरतले हांव. आनी आज खेरीत भशेन हो वेळ आसलो आमच्या भयणी सिसिलियाचो. तिच्या मरणान आयज आमी सोगलीं दुखी जाल्या हांव. ह्या मिसा भेटेन खेरीतपणी वांटो घेतना तिचे खातीर आमी मागुया. हो आमचो निमणो आदेस कसो आमी तिका दिवंक हांगा सगळीं एकठांय जाल्या हांव. तर ह्या वेळार तिचे खातीर आमी मागतना तिच्या कुटुंबाय खातीर आमी मागुया. आनी जितले फावटी आमी चुक्यो जाल्यात देवाच्या मोगाक व्हडली आमी आड गेल्यात, ह्या वेळार ह्या आमच्या पातकांची दूख धरुया. सगळीं सांगाती म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे पासो बेगीन सदांच सांगवार मारीत सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ओमोर देवा आमच्या बापा, आमची मागणी तुला बायन आयकून घे. तुजो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तीर भावातान सोत म्हणटा. ताच्या पुनर्जीवनपणान सिसील आमच्या भयणीक वांटो दी आनी आमचोय बरवासो ओदीक तीर कर. आमच्या सुम्याच्या पुता वरवींचो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एक प्राणशी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें. देव मनशा मोदें अंतर करिना म्हूण म्हाका तावें जालां. पूण तो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं. देवाक भियेता आनी प्रामाणीकपणान चलता. तो की देवाक आवडटा. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं सवस्कायेची बरी खबर परगटून इस्रायेलाच्या पुतादुआंक निरोप धाडलो. तो सगल्यांचो सोमी. जुआवान स्नान परगटलें तेन्ना तावन गालिलियाक सुरू जावन आख्ख्या जुदेवांत कितें घडलें तें तुमी जाणत. देवान कशे भाशेन नाजारेतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शोकतेन मागलो तें तुमी आयकलां. देव ताचे सोवें आसलो. जुदेवांच्या देसांत आनी जेरुजाल्यांत ताणें केल्ल्यो ते सगळे वस्तूंची आमी गोवाय. एका लांकडार उमको लावन तांणी ताका चिवेशी मारलो. पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका पुनर्जिवन केलो आनी तो दिश्टी पडूंक निर्मिलें. सगल्या लोकांक न्हय पूण देवान आदी फुडें नेमलोल्या गोवायांक आमीच ते गोवाय. तो मेलोल्यांतलो पुनर्जिवन जातोच ताचे बरोबर जेवल्यां आनी पियेल्यां तीं. जिव्यां आनी मेलोल्यांचो मनसुबेदार आपणाक देवान नेमला म्हूण लोकांक परगटूंक आनी ताची गोवाय दिवंक ताणें आमकां आज्ञा दिल्या. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं ताच्या नांवान पातकाचें बोगसणें जोडटात म्हूण सगल्या प्रवाद्यांक ताकाच गोवाय दितात. देवाचें उतोरें. देवाचें बोडकार. हे देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. आनीकदां म्हणुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांचवी चार तुजी चोरवना. थंय म्हाका विसो तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय. थंय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोखान कोणान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट मोजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय. मोजेशी सोदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्यासोय. गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पोलेता. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण कुरपा दिसान दीस. घुसघुशीत मोजेर देंवतली. देव देणें तुज्या मोगाची. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें. ओर्चीत गोड म्हज्या देवाचें. हेंच तिकान म्हज्या काळजाचें. जबाब. परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गार. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Utramone, utojive, deva tuja, pustokatne, media karsa, zagoiche.
तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे असो जुवां परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मुहिमा तुका सुमिया मार्तान जेजूक म्हळें सायबा तूं हांगासर आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो आनी आजून पर्यंत तूं देवा लागीं मागशी तितलें देव तुका दितलोच म्हूण हांव जाणा जेजून तिका म्हणलें तुजो भाव नव्यान जिवन जातलो मार्तान ताका परत म्हणलें तो निमाण्या दिसा पुनर्जिवनपणाच्या समयार नव्यान जिवन जातलो म्हूण हांव जाणा जेजून तिका परतीपाळ केलो पुनर्जिवनपण आनी जिवीत हांवूच जो कोण म्हजे विस्वास दवरता तो मेलो जाल्यारूय जिवो आसतलो आनी जो कोण जिवो आसा आनी म्हजे विस्वास दवरता तो सासणाक मरचो ना हें तूं सत मानताय तिणें ताका म्हणलें पळय सायबा संवसारांत येवचो आसलो तो अभिशिक्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सत मानतां जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्त प्रितीच्या भयणी भावानो जेन्ना एका कुटुंबान एक नव्या जिविताचो जल्म जाता आमी सगलीं खुशाल बरीत जाता सगलीं संतोसता कित्याक एक नवें जिवीत ह्या कुटुंबान उपचलां पूण जेन्ना कुटुंबांतलें एक जिवीत सोंपता कोणूय कुटुंबांतलो मरता आमी दुखी जाता कित्याक आमी जाणा हो मनीस जो आतां सोंपला आनीक आमकां मेळचो ना जाल्यार मरण जालें मरणान सगळें काबार जालें हो मनीस आमकां मेळचो ना उरतल्यो त्यो सगळ्यो ह्या मनशाचो यादी हो सगळो उगडास तोच आमच्या काळजा मनान उरतलो आमचो मनीस आमकां मेळचो ना आनी हें चिंतून आमी दुखी जाता विलापाच्या पुस्तकांत 3ऱ्या वेसवरान 2रे वळेंत आमकां मेळटा सगल्याक वेळ आसा जल्मूक एक वेळ आसा आनी मरणाक एक वेळ आसा जल्माक आमी घोडे आशेन रावता केन्ना काय तो दीस उदेतलो आमी वाट पळयता आनी दीस आयलो संतोसता पूण आमी मरणाक कोणूच तयार आसना कोणूच चिंतिना हांव केन्ना मरतलो काय म्हणून आनी त्याच खातीर जेन्ना मरण येता मरण जाता मरणान सगलीं दुखी जाता जरी तर जल्मान जो कोण जल्मता तो रडटा पूण जेन्ना मरण जाता कोण मरता तो रडना ताचे भोंवती दुसरीं आसात तीं सगलीं रडटात कित्याक मरणान सगळें काबार जालें काय दिसता खऱ्यांनीच काय मरणान काबार जालें सगळें हाच्या वाचपांत आमी आयकलां शुभ वर्तमानान भोव करून जेन्ना मारता जेजूक म्हणटा तूं आसलो जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो जरी तरी मोठ्या आकारान आमी वाचलें जेजू तिका म्हणटलो जेजू सांगतलो 4 दीस जाले मारता जेजूक म्हणटली 4 दीस जाले तो मेल्यार ताका घाण मारता आसतली कित्याक काय म्हणलें 4 दीस 2 दीस जावं 3 दीस जावं 4 दीस कित्याक सांगता देवाच्या चाली प्रमाणे त्यांच्या चिंतना प्रमाणे मनीस मरचोत 3 दीस तरी ताचो आत्मो त्या मनशाचे मेल्ले कुडी वाटेन भोंवता आनी 3 दीस जाले उपरांत आत्मो वेता ती ताका सांगचें म्हणल्यार 4 दीस जाले आत्मो आनी ना आत्मो गेलो आनी ह्या वेळार खेरीतपणी जेजू तिका दाखोवन दिता जेन्ना जेजून जायरुसाचे दुयेक पुनर्जिवन केली नाईमचे विधवेच्या पुताक पुनर्जिवन केलो तेन्ना घोडे तितले पाटलादार जेजूचे जावंक नात पूण ह्या लाजाराक जेन्ना जेजून जिवन केलो तेन्ना जेजूचे पाटलादार जाले कित्याक हे तांच्या चिंतना प्रमाणे आत्मो गेलोलो पयस जेजून त्या आत्म्याक हाडून पोत्तून ह्या मनशांत गायलो दाखोवन दिता जेजूची पदवी जेजूचो अधिकार मरणाचेर पासून जेजूक अधिकार आसा पळय प्रितीच्या भयणी भावानो जेजूक मरणाचेर पासून अधिकार आसात आनी त्याच खातीर मरणान सगळें नश्ट जायना मरणान घोडे आमची संवसारीक कूड आसा संवसारीक कूड मातयेची आमची मातयेन वेतली पूण आमच्या पुराय व्यक्तीत जेजू बरोबर पुनर्जिवन जाता आनी आमी म्हणटा जेजू बरोबर पुनर्जिवन जाता कित्याक पवित्र स्नाना वरवीं आमी सगलीं जेजूक लागशिल्लीं जाल्यात जेजूक आमी एकवटल्यात तर पुनर्जिवन पण देखून आमच्या बावतिस्माक लागून पुनर्जिवन पण लेगीत आमकां जेजू वरवीं फावो जाता हें एक व्हरतें देणें जें जेजून आमकां दिल्लें आसा आमची भयण सिसील घोडये बावतिस्मान जेजूक ती एक जाल्ली आज पुनर्जिवनपणान बावतिस्माच्याच पुनर्जिवनपणान जेजू तिका परतून नव्यान जिवंत करतलो आनी बापाच्या गोपान व्हरूंक तिका धाडटलो प्रितीच्या भयणी भावानो जेजू जुवान बरयल्ल्या शुभ वर्तमान म्हणटलो जी कोण म्हाका बापान दिल्यात सगलीं ती म्हजेशी येतली आनी हांव तांकां केन्नाच परो घालचो ना कित्याक घालचो ना कित्याक भावार्थान ती म्हजेशी येतात जी कोण म्हजे भावार दवरतात ती केन्नाच मरची ना आनी आमच्यान म्हणून येता सेसील आमची भयण खऱ्यांनीच एक भावार्थी वस्तुरी आसली जेन्ना हांव जायते पाटी कुमन्याव घेवन वतालो खबर बी घेतालो केन्ना तरी कुमन्याव दिवंक थंय पावोंक ना तेन्ना ती म्हणटाली जायते दीस जाले येवंक ना रावताली वाट पळोवन हें ती सदांच उदगारताली आनी खऱ्यांनीच दाखोवन दिता तिचो भावात जेजूक आपल्या काळजान शेवूंक त्याच भावातान ती जेली त्याच भावातान ती मेली आनी त्याच भावातान
जेजू आज तिका पुनर्जीवन करतलो तो सगळीं आमी ह्या मिसा भेटेन तिचे खातीर मागतना खेरीतपणी मागुया कसलेंच तरी पातकाचें खोत तिका आडावन दवरतल्यार बेगीनूच ती जेजूच्या बापाच्या गोपान परत वचूं संवसारी प्रवेश तिचो सोंपलो आतां सर्गीचो प्रवेश ती करता ह्या प्रवेशांतल्यो जे कितें आडखळी आसात त्यो पयस जावं आनी तेच परी दुखेस्त जाल्यार तिच्या कुटुंबाक बुजवण मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण आमी मागुया Between Vedar Gang Korea, C36 तुझ्या हातान देवा तुझ्या हातान दुनिया देवा आमचे जिवीत सोपून दिता तुझ्या हातान दुनिया देवा आमचे जिवीत सोपून दिता तुझेर विश्वास ठेवता दुनिया निराधारी कोरी नाका जेजू बोरी भयणीक भोगता दोयेन तिका घे मूर मागता तुझ्या हातान दुनिया देवा आमचे जिवीत सोपून दिता म्हज्या बाबनो म्हज्यान तुमच्या बलिदान स्वरूपता देवपाक मानता तसलें आसा म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पयस शुभेच्छा देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं दोयाळ बापा आमची देणी घे आनी तुजी काकलूत आमकां दाखय तुज्या पुताच्या उपरिमीत मोगाच्या संस्कारान वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय तशें सेसील आमच्या भयणीक ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर हो उपकार आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवीन आमेन सुरेशपो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळसां उबारुया आमी ती सर्वेस्परताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पळयत बापा सोर पदवीदार आनी सासणाचे देवा सोर काळींनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो सगळीं आमी मरोना जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो तुज्या खातीर सासणाक आमी सोमेस जेवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो देखून देवदूतांच्या दोलबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dolbaraco sobespodu, surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय sobesporaचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी बापा खरोच तूं पवित तूं सगळ्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सचूंकच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समज घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकाचे बोगचोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समज मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्दाचो गूट पोरगोठुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कोर फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गभर भोवतिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदोय मेल्यान ते सर्वेस्परा तुजे चाकोनी सिसिल्या चिकाकूत कोर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली तशी पवित्राना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदोय मेल्यान ते आमच्या भावा भयणी चिकाकूत कोर तांकां आमच्या इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती चोपोती बागेवन तुजे बागेवन दवरून दोता फिलीप आनी जाकोब सांत तुजे वाज आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमचे सुटलेल्या तुजी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचनांत रेखता तर आमकां तशें उदार काकलो तुवें सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वांटे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ ताची येता रात व्हड चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती वांटुया देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका पावना म्हज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली That's all my
Jeevon, परमेश्वर कितलो बरो, ताचो महिमा नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो, ताचो महिमा नासलोलो. We appreciate your presence as we celebrate my cherished Granny's funeral. She was a remarkable woman who had courage, resolve, and empathy for others. Granny's devotion to her children and grandchildren was intense, and her love for us was unmatched. She acted as an example for all of us, and everyone who knew her was inspired by her strength and bravery. I will always remember my mother's morning calls to you, as well as your conversation. You will be always missed. I'll also remember that times in the past when you gave me a handful of chocolates in secret, simply to watch how happy I looked. I love you and always will. We will always be grateful for the time we had with you, and your memories will live on in our hearts forever. I appreciate all the love and happiness you gave into our life, Granny. I want to express my gratitude to the priest for leading this service at my Granny's death. I want to express my appreciation to everyone who showed my Granny love and respect. I want to express how grateful I am to all the family members, neighbors, doctors, Mama's friends, and everyone else who looked after my Granny while we were abroad. You all took care of her, brought meals, and did a lot of other things for her. And I want to thank everyone who came to this Eucharistic celebration. Let's wish my Granny goodbye with love while smiling heartily. Thank you. Здравствуйте. भोव बऱ्या बापा जेदूच्या मोन्ना आनी पुनर्जीवनपणाचो संस्कार सेसील आमच्या भयणी पासत आमी आतांच भक्तीन समोरमला ताचे वरवीं तुजो सासणीक उजवाड आनी शांती भोगूंक तिका पावय म्हूण आमी मागता पुता जेदूचे नावीन सत्राय म्हयन्याचे मीस आमच्या भयणीच्या उगडासाक जातले मायाचे 8 तारखेर 8 वाजता मेल्ले कुडीक मातेक लावचो कायदो भावताचे चाली प्रमाणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया ह्या आमच्या भयणीची आमी मातेक लायता ती विनाशी कूड सुरेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुनू जिवनपणांत अविनाशी करूं आनी तिचो आत्मो भाग्यवंताच्या जम्यांत मेळूं अशें मन्नाच्या जळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोमड्याच्या खांदार सासणी केरायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंत सांगात तिका फावो जावं देवाच्या भाग्यवंतांनो, तिच्या परमेश्वराच्या दूतांनो, तिका मेळूंक येयात, आत्म्याक तिच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा आदीं तो कोरा
तुका आपयलोलो जेजू तुका स्वागत करूं अब्रामाच्या गोपान देवदूत तुका व्हरून पावूं देवाच्या बागी वतानो तिच्या आदाराक येयात सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका मेळून घेयात ओतम्या तिच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा सासनाचो विसो सोरेस्परा तिका लाबोय निरंतरी प्रकाश तिचेर पातय बोदोळ बापा आमचे भयणीचो ओत्मो आमी तुज्या आदीन करता जेजू ताय मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाणे दिसा जेजू सांगाता पुनर्जिवंत जातेली म्हूण तीर बरवशान पातयेता ह्या बिनेसा जिवितान तुज्या चाकोनीक सोबा देण्यांनी तुवें बोल्ली अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ताताय भक्ताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका आदीन वाचता सर्वेस्वरा आमचें प्रार्थोन तुका आकृतीन मानून घे तुजे चाकोनीक सुरगीची दारां उगोड आनी आमी ह्या संवसारांत वचून आसाव ती भावाताच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कोर अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भयणी बरोबर आमी सगळीं सदांकाळ जिवूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. देवदूताचो वर तुका येवकार दिवं आदी भिकारी जावन चेयल्ल्या लाजारा सांगाता निरंतरी विसव तुका लाभूं जिविताच्या जिवितात तुझे जिवीत म्हाका लाभूय उजवाडाच्या उजवाडांतूं तुजोच उजवाड म्हाका दाखय सूर्याच्या सांगात्यातूं बापा सोशी म्हाका पावय वाट सूर्याच्या सांगात्यातूं बापा सोशी म्हाका पावय
Păi de pe Adam da? Păi nu știu, goldul care e la.
आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली आपणास अशी देवान आपयली देखून मातेची केली तिची कूड आमी मातीक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जालो जेजू आमची विनाशी कूड आपल्या कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक सोम्याच्या हातीन करुया सोमी आपले शांती दिका वेंगो आनी निमणे दिसा तिची कूड पुनर्जिवंत करूं आमच्या भयणी पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत म्हाका स्वत मानता तो मरो जाल्यारूच येतलो आनी म्हज्या तांची येत आनी म्हाका स्वत मानता तो सासनाक मरचो ना ह्या वेळार आमचो जबाब जातलो तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां तुजे लागीं लाजाराच्या फोंडार तूं रोडलय सोमी आमची दुकां पुसून काड तुजे लागीं तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केलें आमच्या भयणीक सासनाक जिवीत दी तुजे लागीं आपले पाप रोडलेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसायलय आमच्या भयणीक तुज्या आराच्यांत घे तुजे लागीं आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितोड केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यांत तिका एकठांय तुजे लागीं आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणाक पोसली तिका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी तुगे सल्या भावाताच्या बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशान आमकां धीर दी सांगा ती सगळी आमची मागणी करून जेजूची पयले मागण्या विचारूया सर्वेस्परा आमच्या लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या चाकोनीची काकलूत कर आपल्या कोन्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाडूंक तिका मन आसलें खऱ्या भावातान हांगा तिका भावते थंय एकवटायली तेच परी तुजे काकलुतीन स्वर्गीय देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचो विसो सोरेस्परा तिका लाभय दयाल बापा तुजे दुयेक तुज्या गोपान बालगून दवर जेजू वांगडा तुजे वेगेन बोल्या पोणान सुगेन सुगोर ही कूड आमी मातयेक लायता जोडचे दिसा ती कोटिवी पुनर्जीवन जेजू बरी तुजे गोयमेन ओजोडोनी ही कूड आमी मातयेक लायता जोडचे दिसा ती कोटिवी पुनर्जीवन जेजू बरी तुजे मोयमेन